धारगळ फ्लायओव्हराच्या कामाक सुरुवात केल्या। बांधकामा खातीर अतिरिक्त 46 कोटी खर्च जातलो। तशेंच ह्या प्रकल्पा खातीर सल्लागार नेमल्यात अशी जाप मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली। आमदार जी. तारोलकर हांणी धारगळ अंडरपासाच्या कामाविशीं प्रश्न विचारिल्लो। रिगार्डिंग दोन कामां धारगळ बाय अंडरपास स्पीकर सर गेल्या जेन्ना रोड स्टार्ट जाला फंक्शनिंग टोटल जेन्ना फाटल्या दिसांनी आमच्या भुरग्यांनी RTI मागली तेन्ना थंयसर 26 एक्सिडंट्स रेजिस्टर्ड जाल्ले आहात, 3 फॅटल त्या स्ट्रेचाक। स्पीकर सर म्हाजो पयलो प्रश्न आहा, हांगा आन्सर म्हाका उत्तर दिला प्रपोजल ऑफ कन्स्ट्रक्शन ऑफ एलिवेटेड कॉरिडोर हे तेंच्यांनी प्रोसेस स्टार्ट केल्लो। म्हाका तेजो करंट स्टेटस आनी टायमलायन फॉर कंप्लिशन ऑफ द अंडरपास। पत्रादेवी टू करसवाडा हो स्पीकर सर रस्तो कंप्लीट जाला। जाता कितें, बरेचशे आमदार लोकांच्या प्रेशरान येवन PWD आनी नॅशनल हायवे ऑथॉरिटीक इतले प्रेशरायज करता की तांकां एक्चुअल आसलेलो प्लॅन बदलूंक लायतात। थंयच रावन पयलीं नाका म्हणून व्हडलें आंदोलन, म्हणजे आमकां ना रस्तो सकयल्यानूच जायो, वयल्यान गेल्लो नाका, व्हडलें आंदोलन आनी आमदारांक घेवप आनी प्रेशर घालप आनी रस्तो सकयल्यान करूंक लावप। आमी जेन्ना प्रपोज केल्लो प्लॅन बदललो आनी रस्तो सकयल्यान केलो आनी आतां तूं सांगता एक्सिडंट जाता म्हणून, आनी म्हणजे परत रस्तो वयल्यान बांद, म्हणजे प्रत्येक फावटी दुसरो आमदार येयलो किंवा दुसरो थंय सरपंच येयलो काय बदलपाचें आमी। स्टेटस विचारला खंय मेरेन पावला ते। स्पीकर सर आमी कन्सल्टंट अपॉयंट केला आनी कन्सल्टंट अपॉयंट केल्या उपरांत तेजो आतां एडिशनल कॉस्ट कितलो जाता तोय ताका कळपाक जाय। 46 crores ऑफ रुपीज आमकां एडिशनल मोडचे पडटा। सर्वीस रोड जो आहा तो यूज करतले जाल्यार सर्वीस रोडार सगळे गाडयो उबे करतात आनी ताका लागून गाडयो वचपाक मुवमेंटाक त्रास जाता आनी तो सर्वीस रोड सारको ना। सो हेचेर कितें तुमी एक्शन घेतले काय? तो रोड जो आहा तेच्या अंदर गाडयो दवरता आसतना हांव म्हज्या पुलिसेक इन्स्ट्रक्शन दिता, पार्किंग करपाक कोणाकूच दिना आनी टील डेट एटलिस्ट तरी ती लायन जी आहा ती क्लियर दवरपाक लायता।